काय ना विश्वास घेता करण पुढे हांवें विरेशाक आनी हांवें विरेशाक आनी तुशाराक आतां तपासलो. अशें हांवें केन्नाच पळोवना की 4 दीस सुमार विरेश हंगर स्ट्रायकाचेर आसा, तुषार आनी विरेश हंगर स्ट्रायकाचेर आसा, पूण विरेशान उदक सुद्दां पिवंक ना. तो आज कितें एक पेलो भर उदक पिलो आनी सकाळचें ताका मुतूं जालें. आतां मनीस हंगर स्ट्रायकाचेर आसूं शकता, म्हणल्यार जेवण नासतना आसूं शकता, खूब दीस काडूं शकता. आमी सगळ्यांक पळयलां तें इतिहासान. पूण उदक नासतना कोण मनीस व्हेरी डिफिकल्ट. पूण विरेश इतलो हट्टी की तो उदक सुद्दां पिवपाक सोदनाशिल्लो. पयर आयिल्लो पळय तेन्ना ताका सांगिल्लें उदक पिवून पिवंक ना तो. आतां हांवें ब्लड प्रेशर ताजो लो आसा. हांवें सांगलें ताका की ब्लड टेस्ट करया. हे सगळे ब्लड टेस्ट केले आमी आतां आनीक ताजो रिपोर्ट येवन दी. रिपोर्ट येतकूच ताका 100% आमी उखलता आनी व्हरता आनी ड्रिप्स पुणी स्टार्ट करता ताका. ही हॅज टू बी पुट एटलीस्ट इंटरव्हिनस ड्रिप्स टू हायड्रेट हिम. दिस इज a protest. This is an all Goa protest. It's a protest that we feel very, very strongly about, but it does not mean, or it cannot translate into the death of or serious damage to a boy that we hold so dear and a boy who is fighting for us. So in the best interests of Viresh, we will put him on intravenous drips. He doesn't want to have food. He doesn't want to drink water. That's the choice that he's making. That is the decision that he's taking. I can't force him as a doctor to do anything better, but definitely intravenous drips. We plan to put up some intravenous drips and hydrate him, get his parameters in order, and then let him take his decision in whichever way he wants to continue. Thank you.